मंगलम मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्माण्डाः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजं। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। व्यंकटराय गोविंदराय प्रभू विजी प्रभू म्हळे फुल फॉर्म, बट कोणाक ते नावारी संपूर्ण गोतना विजी प्रभू ए व्यंकटराय प्रभू कॉल कर म्हळ्यारी कोणाक उडूक आसूर ना जाता। विजी प्रभू म्हळ्यारी त्यांना कळता। स्वाम्यान ताका एकदा सांगिले खंयची कार्यक्रम आयतना खूब वेळ रायलो म्हणून गेलो स्वाम्यान ताका सांगिले ते एक विषय सोडले ताणें। त्या दिवसा तुला ताका जिवनांत तू बऱ्यापण घडल्या म्हणून ताणें केन्नाय आमगेले सांगत आशिल्लो म्हालगड स्वाम्याकय सांगिल्लो आसता केन्ना तागेल्या नांवान तू राय म्हणून घेन आसा व्यंकटराय गोविंद राय म्हळ्यार एक बरें स्थानमान आशिल्लो तसर व्यक्ती। स्वाम्यान ताका एकाने कुबेर म्हणून घेन ऍड केले। ताच्यान आनीकची चड अभिवृद्धी जावन आज धारवाडांत तू एक प्रतिष्ठित एक संस्थेन तू आमगेलो एकलो चीफ फायनान्शियल ऑफिसर जावन गेलो थंय एक स्थान घेतलं म्हळ्यार संपूर्ण समाजाकच एक गौरव मेळत तशी जाता ते। कित्याक की म्हळ्यार आतां ताणें सांगिल्ले प्रमाणे मस्तीतले भेद आनी आसा आनी खंयचे तरी आमगेल्या समाजाक मेळत, किंतु फायनान्स डिपार्टमेंटच आमगेल्या समाजाक मेळटा म्हळ्यार सरस्वतीले कितले आशीर्वाद आसा म्हणून घेन हांव तूं पळोवन घेवन वता। कित्याक म्हळ्यार तांणी हे व्यक्तीक डायरेक्ट CFO म्हणून घेन नेमक करता म्हळ्यार आतां ताणें सांगिल्लें तशी मोनोपोली आसा मस्तीतले तांगेले भितर हे आसा तशें आसल्यार सुद्दां त्या व्यक्तीचेर एक तितले विश्वास दवरून चीफ फायनान्शियल ऑफिसर दिवका म्हळ्यार ते तागेले गुणाक ताणें केली तसले विचारधाराकच तांणी ते मण्णन दिवन घेवन ताका धरला। तो सोड का म्हळ्यार वयके तांणी सोडचेक रेडी नाचे ना नीवे माडी विजय प्रभू रे नीवे मुंदवरसी म्हणून घेवन ताका आत्ता पर्यंत आतां फायच्या दिवसाक 80 वर्षां शांती इतली 80 वर्षार वयकेची एक त्या CFO चीफ फायनान्शियल ऑफिसराचे स्थान घेवन गेलो 60 वर्षां रिटायर्ड जाता, किंतु 80 वर्षार वयकेची प्रतिनित्य थंय वचून गेलो पळोवन गेलो तांकां लोकांक मार्गदर्शन करून गेलो। आमगेल्या समाजात लोक येताचे अन्य समाजाचे येताची प्रत्येक लोकांक तांकां अवकाश दिवन गेलो कुट्ट लोकांक मेळून घेवन वचत तसले एक स्वभाव गेले। आतां सांगिल्ले प्रमाणे अनेक लोक अनेक कडेन स्थानार पावता म्हळ्यार, किंतु आतां तांगेले हंतो हायरार्की म्हणून घेवन उरता 1 2 3 फर्स्ट चेअरमॅन कडेन चान्सलर कडेन आनीक लोक येता तदनंतर इकडे वायस चान्सलर अशें येता। आतां हरशीं पळोवचें गेल्यार तांणी सांगिल्ले प्रमाणे एक रजिस्टर आनी एक CFO हे 2 मेन उरताचे। रजिस्टर आतां 3 की 4 लोक चेंज जाल्लो आसा। CFO आरंभातले ना एकलो जावन घेवन आसा म्हळ्यार तो आमगेलो विजय प्रभू मात्र इतले वर्ष तुले ना त्या संस्थेन ना ताका तितले एक मोग दिले ताण सांगिल्ले प्रमाणेची उटू कंडिशनाक तांणी ओपीक दिले पॉलिसी घालचेक तांणी एक स्वातंत्र्य दिले तसले हांव तूं काम करचेक मन येता। आमगेले कसं आमगेलें शिक्षण आसा एक कडेन एप्लाय करचेक आमकां एक अवकाश करून घेवन दिता आसाची म्हणून घेवन तेणे खुशी जाता तेन्ना आमी एक हें करचें ना जाल्यार इतलें शिकून हांकां सांगून तांणी कसलेंच हें करना जाल्यार थंय कितलेय पगार दिल्यार वयके काम करचें मन न्हियाना। सो त्या निमित्तान तसलें एक स्वातंत्र्य तांणी दिल्लें आसा। आतां तो थंय गेलील हज्जाना आमगेल्या समाजा लोकांक मस्तीतले हे जालां अन्य समाजाचेय लोकांक थंय ताणें अनुकूल करून दिल्लो आसा। स्वामेलेक वयकेची केलो लोक येतात एक शिष्य आसा म्हणून तेन्ना पुढे गाशेवच्या वचीची विजय प्रभूलेक विचार तुम्ही तो कसा करता ताणें सांगता मार्गदर्शन देता तशी कर
कोणे तरी बँकाचे कसं नाही तरी एक ह्या जाल्या लोना प्रॉब्लेम जाल्या आता मस्तीतल्या हाकायल्या विजय प्रभूल्या बघायचा कसं नाही तरी आरोग्या समस्या विजय प्रभूल्या कसं गेलं रे विजय प्रभूकाची सांगून घेणं म्हणजे तिथले एक भावने ना ताने मठाविषयी जावं स्वामीविषयी जावं समाजाविषयी जावं केन्ना ताणे हे केलं ना मारे हांव थंय आसा म्हणून म्हाका कॉल करत बस नाकाची म्हणून केन्ना ताणे सांगितलं ना असं नाही असल्यार सांगा हांव व्यवस्था करून जालें तितले प्रयत्न करून घेवन हांव व्यवस्था करून घेवन दिता म्हणून ताणे हे केलें बीन आहा केन्नाही ताणे या नाकाची हांव थंय आसा म्हणून घेवन मागेल फायदो घेवचो केन्नाही ताणे असल शब्द केन्नाही ताणे हे केले खंयचेय गरीब जाल्यार गरीब ना तांकां वाट दाखयले तुका MBBS करचें जायना जाल्यार विंगड खंयचे रितीन तूं SDM हे करचें जाता ना तुका स्कॉलरशीप दिवन घेवन खंयची दुसरे कडेन शिक्षण दिवन घेवन वापस शिक्षण जालें नंतर तुवें SDM जॉयन करून तूं हांगा सेव करता असल मस्तीतले ताणें प्रयत्न करून घेवन मस्त लोकांक ताणें एक अवकाश करून घेवन दिले एक आमकां एक संतोष की म्हळ्यार आमगेल समाजाचे व्यक्ती ते एक स्थानार वचून घेवन एक 4 जणांक एक आमगेल समाजाक पाऊल मेळ्ळें वे त्याची एक व्हड भाग्य म्हणका आणि आम्ही वैके संतुष्ट कित्याक की म्हळ्यार आमगेले शिष्यवर्ग थंय वचून घेवन एक स्थानमान दिलेल हाजेना मस्त लोकांक ताणें सेव केला जेना स्वामीकय मस्त प्रसन्न मन आशिल्लें आणि वेळोवेळी आमगेल स्वामी वैकेची खंयचेय तरी हे इन्व्हेस्टमेंटा विशय जावो ना आनी खंयचेय तरी विशय जावो आमी उठे हेची प्रपंचांत उरची न्ही आमगेले प्रपंचाची आध्यात्मिक जीवन बाकी हंतनी उरता असल फायनान्शियलांक आमगेल प्रपंच उरना तरीही मठाचे पैसे योग्य रितीने विनियोग जावका ताजे मुकाविले म्हळ्यार मस्त लोकांक दान धर्म करून दिलेली उरता अन्न संतर्पण चलका सर्व ही मठाचे वहिवाट चलका सो योग्य रितीने ताजे वहिवाट चलका म्हणटना एक 4 लोकां लेगीत अभिप्राय घेवन घेवन स्वामी हे करता आशिल्ले तंतू विजय प्रभू वैकेची एक नाव येता तर ती एक पंताना कसं नाही कितें कशी आयचे हे कशी म्हळ्यार मस्तीतले आता कालमानाक कळना एकदा जारवल म्हळ्यार जारून वता आणि वयर येवचें जायना तसंच तरेच्या आयज काल एक हें जाता आसा स्वामी ताका एक हरशी विचारता आशिल्लें कशी मारे आतां खंयची बँक काडना खंयची बँकाची कशी आसा कितें आसा कशी तांगेली रूपरेषा तुजी एक विचारता आशिल्लें म्हळ्यार मठा आईबेज योग्य कडेन उरका खंयचे रितीन हे त्रास जायनाशी उरका मुखावेल स्वाम्याकय त्रास जायनाशी उरका आणि कसकसन एक धार्मिक आचरण मठांत घडचें आसा ते पैसे विनियोग जावचे तशी व्यवस्था जावका म्हणून उद्देशान स्वामी अशें तुजी विचार करून घेवची आनी एक हेज्जे दवरत आशिल्ले सो तेन्ना विजय प्रभून मस्तीतलो तेन्ना सहकार केलो आसा तेन्नाही सहकार केल्लो आसा आतांही सहकार करत आसा मुखार वैकेता गेले सहकार उरतालेची ताचे बद्दल कांय हे ना आयच्या दिवसाक फायच्या दिवसाक तागेले 80 वर्षाचे ऐंद्रिय खाल्या सहस्रचंद्र दर्शन शांती 80 किंता चढ जाल्या ताका 81 की 82 हा 82ची सो 82 वर्षारी ऍक्च्युअली तशीची 80 वर्षारी सहस्रचंद्र जायना सहस्रचंद्र म्हळ्यार बिदिगे चंद्र नवीन उदयाक येता म्हळ्यार अमावास्ये दिवसाक संपूर्ण काळो उरता प्रतिपदा एक दिवस द्वितीय दिवसाक उदय चंद्रोदय म्हणून एक हे करतात नाजे चंद्र दिवस म्हणून हे करतात द्वितीय चंद्र तसले 1000 जावका आणि तसल मध्ये एक ग्रहणानी येता ते ग्रहण जाल्या नंतर कसं एक चंद्र दर्शन जाता ते एक गणना अशी करून घेऊन 1000 चंद्राल दर्शन जाल्या नंतर ते जावचे करेक्ट 82 वर्ष वता करेक्ट 80 वर्षारी जायना 82 83 आले की जाता सो करेक्ट 82 वर्षारीची आता तागेले सहस्र चंद्र दर्शन शांती आयच्या दिवसाक तागेलेची समाजांत घडच आसा तोची थंय अध्यक्ष जावन घेवन कार्यरत जाल्लो आसा SDM चीफ फायनान्शियल ऑफिसर आनी आमगेले BRN नायकाल थंय तो एडवायझर आनी खंय की एडवायझर मस्तीतले कडेन ताणें व्याप दवर घेतले कारण कसन की म्हळ्यार तागेले आशिल्ले ते ज्ञान भंडार त्यातून आमगेल्यान तूं सांगिल्लो आसा की जर
ज्ञानवंत असेल व्यक्ती खंयी गेल्यारच पळय ताका किंमत दिताय. आमगेलंतू स्वग्रहे पूज्यते मूर्खः स्वग्रामे पूज्यते प्रभुः विदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते. बाकी लोकांक थंय 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 गौरव केलो चौडवांक घरांत मात्र गौरव भायर गौरव ना. केलो लोकांक घरांत गौरव असा तुमगेल गावांत गौरव असा धारवाडा भायर किंमत ना. केलो लोकांक घरांत वैके किंमत असा गावांत वैके किंमत असा गांवच्या भायरी बेंगलोर हांग किंमत असा विदेशांत किंमत ना. केलो लोकांक विदेशांत किंमत असा गावांत किंमत. सो अशी मस्तीतले हे असा. किंतु विद्वान एक बरो ज्ञानी असलं म्हळ्यार घरांत गौरव असा धारवाडांत गौरव असा बेंगलोरांत गौरव असा विदेशांत वैकेची गौरव असा. फाल्ले तो दुबय आवता म्हळ्यार दुबयचे मस्त लोक येऊन ताका पाय सांडितात या मागीर कंपनी हे करत ते करत तितले एकता गेले की ज्ञान भंडार असा. किंतु ज्ञान भंडार असल्यार वैकेची पीएचडी ना तागे. स्वामी इतलं सांगलं म्हणलं पीएचडी केलं उरताले डबल पीएचडी केलं ना. ताण शिक्षण केले सेकंड पीयू मात्र ताण पास झाले सेकंड पीयू मात्र. ताजे उंच ताण शिक्षण केलं ना BCom झालं ना MCom झालं ना MBA डिग्री ना PGDM डिग्री ना फायनान्स खंयचेही डिग्री तागेले ना खाली सेकंड पीयू मात्र पाहिजे. ताका विचारा आम्ही काल सोडले तांबले झाल्या तागे लागेशील सेकंड पीयू डिग्री मात्र. सेकंड पीयू शिकील व्यक्ती CFO जाल्यार कितलो कसा म्हणून सांगा. सेकंड पीयू शिकील व्यक्ती आज फाल्यां नेक्स्ट कोणे तरी CFO आयल्यार ताका MBA डिग्री जालो उरका ताणे आनी खंय तरी संस्थेन हे केलो उरका हे उठूची क्रायटेरिया जावका. बट तागेल क्रायटेरिया पळयले रे सेकंड पीयू मात्र शिकिले. तेन्ना काला सेकंड पीयू कित्याक म्हळ्यार तेन्ना पयशे नाशिल्ले चड शिक्षण करचेक एक पयशे नाशिल्ले आनी एक बापसूल थंय निधन जाले नंतर उठू जबाबदारी तागेल्या आंगार आयिल्ले. सो त्या निमित्तान ताका चड शिक्षण करचेक ताका अवकाश मेळना. जर तेन्ना चड शिक्षण केलेलं असल्यार मे बी आज RBI गव्हर्नर जाल्यार वैकेची जाचे चान्सशीर उरताले. तितले एकता गेले की ज्ञान इकॉनॉमिक्सा बद्दल संपूर्ण इकॉनॉमिक्सा बद्दल ताका मस्तीतले ज्ञान तागेले आसा. तागेले बसल्यार तुमकां कळटा. आता तागेले उलयले भाशणांत तूं स्वागतेन तुमकां कळटा तागेले कसन ताण कसने चीट घेवन बसयना. तू सांगले 84 कसन जाले 77 कसन जाले 92 कसन जाले 2000 कसन जाले 2015 कसन जाले उठूची ज्ञान तागेले हंतू असा. आणि कंप्युटर जावका म्हणून तितलेक ज्ञान भंडार देवान ताका एक अनुग्रह केले आणि ताजे उपयोग आमगेल समाजाक जाले. मस्त आमगे लोकांक समाजाक मस्त जाले. कशी रूपरेश करता एडवायस केले केन्ना केन्ना तुमी घेवका केन्ना केन्ना ध्यानाशी उरका मस्त लोकांक ताच्यान बरेपण जालें. तेतून एक ज्ञानी एक ज्ञानवंत व्यक्ती जर उरल्यार ताका अनेक रितीची वाट काण घेणं दिवचेक जाता. आता आमगेल्याची काल एक चक्का इल्ले तांगेल कस की ते सायनांत कस की फरक आयले. केनकी एक तांणी आसाच्यात एक 300 किलोमीटर दूर ताण चेक दिले रेमिटन्साक आमी हांग घाले. आता तान तू कसन येत की म्हळ्यार चेक डिफर कसन सायन डिफर जाता ते रिटर्न बॅक आयले. आता आमी हांग तुलें थंय पेटोवन ताण वापस चेक इश्यू करून वापस ताणें आमी खंय मुक्काम आसा आमी वापस आतां महाराष्ट्रा वताचे. सो थंय ताण पेटोवन कडेर इश्यू जावन सो इतलो व्हड लॉंग प्रोसेस आसा. विजय प्रभू सांगला अशें जाल्या कसा थंय गेला आनी सांगला ನೀವು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವನಿಗೇನು सांगून कोर दिवन जाले विदिन 2 तासा भितर क्रेडिट जाले. आम्ही आता कितें सांगले की म्हळ्यार त्या व्यक्तीला फोन आयला तुम्ही चेक दिला आनी पास दिला ना आमगे पास दिला म्हळ्यार हांगाशी जावन घेवन बसले. ताका कसो उत्तर दिवचें रिसीट काढून घेवन ताका पेटोवका आमी. सो अशें आसतना हक्क धरले अशी जाल्या कसन करचें ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನಾವ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೊಡ್ತೇನೆ ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ ಬರ್ಲಿ ಉಣ್ಗೆ ಸಾಮೂನ್ಗೆ ನಾಯಿಲ್ಲ ಹೋತ್ आता त्या स्थानारी ना कॅनरा बँक ಅಂತೂ ನಾ ಹೋಚುನ್ಗೆನೆ ಸಾಮೂನ್ಗೆ ನಾಯಿಲ್ಲ ಕಿಂತು ತನ್ನಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ಅದು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇವೆ पारपूर्णिंदे. सो अशी एक व्यक्ती निमित्तानं एक मठाचे कामाकही उपयोगाक आयलो समाजाचे लोकांकही उपयोगाक आयलो. सो हाची एक कारण ज्ञान
तातून ज्ञानवंत जाव का आम्ही ज्ञानवंत जाल्यार उठू लोक येऊन घेन आमकां धरतात एक मूस कशी उठू फुलार वचून घेन मकरंद घेता तशीच ज्ञान म्हणले हे एक मकरंद असलं म्हणल्यार उठू लोक येऊन घेन ते आस्वाद करचे येतात तागेले घेवचे येतात हे कशी करका आता हे प्रॉब्लेम जाता हे कशी करका त्या प्रॉब्लेम जाता कशी करका आमकां हे हांग जाता ताका एक वाट कसं जाऊ का प्रत्येक एक हाका एक वाट सांगून येऊन दिवची तसं एक ज्ञान हाका सरस्वतीनं जी अनुग्रह केला म्हणून आम्ही लेखताची आईच्या दिवसाक तागेले इच्छा आशिल्ले स्वाम्यान हांग येऊ का म्हणून गेलो त्यातून एक पण दोन्ही कार्यक्रम जाता प्रतापाल्यानी हांगेले दोन्ही जाता म्हणल्यार कितें आज आयला हाज्या पयले वैकेची आमगेले स्वामी आयिल तना अशीच प्रतापाल्या हक्क वचून कसकी हांग आयिल्ले एक संदर्भ आसा सो तशी आमी वैकेचे एक दिवसा भितर दोन्ही कार्य जाता म्हळ्यार कितें आयच्या दिवसाक विजी प्रभू आनी तांगेले सकुटुंब सपरिवार अत्यंत श्रद्धा भक्तीपूर्वक जावन स्वाम्याक हांगा स्वागत केले बद्दल आमी संतोष व्यक्त करताची देव सगळ्यांक बर घडोवो विशेष जावन वेंकटराय प्रभू तागेल्या कुटुंबियाचेरी देवकी कृष्ण महालक्ष्मी रवळनाथाल संपूर्ण आशीर्वाद रामदेव वीर विठ्ठलाल आशीर्वाद तशीच उत्तम आरोग्य ही तांकां प्राप्त जावं आनीकची तांगे कडच्यान मस्त समाजाचे सेवा जावं तशी देव तांकां अनुग्रह करो तशी कुटुंबांतूय ही प्रीती विश्वासू अभिवृद्धी जावं आईल तसल समाज बांधव तांगेल वैयक्तिक जीवनांतूय बऱ्यापण जावं म्हणून रामदेव वीर विठ्ठलाले प्रार्थना करीत आमगेले आशीर्वाद प्रभाषणाचे आमी मंगल घडयताची श्री कृष्णार्पण